मुख्यमंत्री या नात्यान पुराय गोंयभरांतल्या लोकांक ह्यो नोकरीची समस्या सोडपाक जाय म्हणून माझी जबाबदारी आसा. फक्त सांखळे इज नॉट माय प्रायोरिटी. सांखळे ही मतदारसंघ म्हणून आसतलो, बट गोंयभर सुद्धा लोकांची चिंता करप ही तितकीच माझी जबाबदारी आसा आणि त्या जबाबदारीन हांव सातत्यान काम करता. बरेच जाण एकदा सांगपी आसतले फक्त म्हाज्या तितकेच पुरते पळय अशें म्हणपी लोक आसतले, बट तो म्हाजो स्वभाव न्ही. जेन्ना गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना आसा तेन्ना पुराय गोंयांतले भुरगे किंवा गोंयांतले तरणाटे, गोंयांतली एखादी विधवा भयण ती म्हजी भयण आसा. पण ह्या सगळ्या जाणांक नोकरेंत आस्पावून घेवपा खातीर हांव सतोदीत सांगत आसता, येल्ले नोकरेक एप्लाय करीत चलात. ज्याचे नोकऱ्यो मेळप ही ट्रान्सपरन्सी आसा. बरेच जाण सांगत सुटल्या की दोतोरान आतां स्टाफ सिलेक्शन केला म्हणून त्या खातीर नोकऱ्यो मेळच्यो ना. पण एक गजाल लक्षात घेयात, स्टाफ सिलेक्शनाची तयारी आयच्या युवकांक तरणाट्यांक करपाची गरज आसा. कारण आयचो तरणाटो हो तितलो सक्षम जावपाक जाय. आयच्या तरणाट्यान मुळा पासून अभ्यास करपाक सुरवात करपाक जाय. फक्त गोंयचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच न्ही तर आमचे कितलेशेच भुरगे आज पळयता की जे UPSC आणि MPSC एका सुद्धा पास जावपाक लागलेले आसा, GPSCक बसपाक लागलेले आसा. गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन हाकाय ते बसपाक लागलेले आसा. आणि त्याची सुरवात जर आमी पयलीं पासून करीत जाल्यार ही एग्जाम क्रॅक करप चड कठीण ना. आणि थंयसर सुद्धा आमच्या गोंयकारांक कितल्या खूब बऱ्या पद्दतीन ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्यो हाच्या खातीरूय बी आमी बरेचशे प्रोविजन म्हणजे येता त्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात सरकारान डायरेक्ट म्हटलें जाल्यार 5,000च्या पेक्षा चड पदां भरली वयतली. आणि ह्युमन रिसोर्स PWD सोसायटी एडॉक आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हितून म्हाका दिसता आनीकूय एक एप्रॉक्सिमेटली 10,000 पदां ही तातूंतल्यानूय भरतले हाजी चिंता आमी सगळे